धारवाड जिल्ह्यातल्या येल्लापूर तालुक्यात येवपी हट्टीन बैल हांगासर बळ्ळारी कारवार या राष्ट्रीय महामार्गाचेर शुक्रवारी रात्री एक कर्नाटकाच्या एका बसीन पार्किंग केल्ल्या ट्रकीक धडक दिल्या कारणान त्या अपघातात 2 महिलासह एक पुरुष जागीच ठार झाल्याची घटना घडिल्ली आसात। तेज्यात 7 जण आसात ते गंभीर जखमी आसात। तेजेतल्या दोगांचेर येल्लापूर हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आसात। 5 जणांका हुबळी हांगासरल्या KMC हॉस्पिटलात दाखल केल्ले आसात। जे 3 जाणां मृत्यू जाल्ले आसात तेंचे मृत्यूदेह आसात ते येल्लापूर हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात दवरलेले आसात। मृत्यू जालेल्या पैकी 2 महिला आसात त्यो बागलकोट हांगासरल्यो, तर जो पुरुष आसा तेजी वळख अजून पटोवंक ना। या प्रकरणाची नोंद आसा ती येल्लापूर पोलीस स्थानकात जाल्ली आसात आणि ह्या प्रकरणाचो तपास आसा तो पोलीस करीत आसात। पुरोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे।